राहुल गांधी मुर्दाबाद। राहुल गांधी shameless। मुर्दाबाद राहुल गांधी मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद राहुल गांधी मुर्दाबाद। एक दो कांग्रेस को फेंक दो। समीर भाई बोला भारत माता की वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टीचा जय हो। वंदे मातरम वंदे मातरम। आयज आम्ही भारतीय जनता युवा मोर्चाचे कार्यकर्ते संपूर्ण गोंयचे आयज आम्ही हांगा ह्या प्रोटेस्टाक जमल्यात। कारण म्हणजे आज संपूर्ण देशाक खबर आसा की आज भारत देश एक आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या माध्यमातून जगाच्या नकाशाचेर एक नवीन आपलो स्थान करपाचो जो प्रयत्न करताले आणि AI समीट जे दिल्ली जे गेले 3 दीस जाले चालू आसा आणि खंय तरी एक सगळ्यान लांछनास्थ गोष्ट म्हणजे ज्या काँग्रेसीन ज्या पद्दतीन टॉपलेस म्हणजे शर्ट घालनासतना ज्या पद्दतीन तेंच्यांनी जे कृत्य जे केलें त्या खरे खरे एक लांछनास्थ गोष्ट ते म्हणजे तेंच्यांनी ताका इतलें म्हणूया येता की तेंच्यांनी देश विरोधी तेंच्यांनी कृत्य जे केल्लें आहा। त्या खातीर आमी भारतीय जनता युवा मोर्चाचे कार्यकर्ते हांगा तेंच्या विरोधान आवाज उखलपा खातीर आयिल्ले आसा। कारण जे तेंच्यांनी केल्लें कृत्य जे आहा ते आमी निषेध करता आणि पूर्ण भारतीय जनता युवा मोर्चाचे कार्यकर्ते त्याच प्रमाणे गोयचे जनता जी आसा ह्या काँग्रेसीच्या विरोधान आवाज उखलता। देशाचे पूर्ण आज आमकां सगळे जगभर वळखून जाणा की वसुधैव कुटुंबकम म्हणून आमकां वळखता। आणि नरेंद्रभाई मोदीन ज्या पद्धतीन देशाची वळख पूर्ण जगभर ज्या पद्धतीन केल्ली आहा आणि जेन्ना हे स्थान मेळिल्लें आसतना काँग्रेसीन खंय तरी एक सगळ्यात तुच्छ काम केल्लें आहा, एक सगळ्यात घाणेरडें काम केल्लें आहा आणि त्या खातीर आमी युवा मोर्चा तेंच्या विरोधान आवाज उखल्लेलो आसा। म्हणून हांव सगळ्यात पयलीं ह्या विशयाचेर उलोवपा खातीर मागता आमचे युवा मोर्चाचे आदले अध्यक्ष तथा युवा मोर्चाचे आताचे आमचे प्रभारी बाब समीर मांद्रेकरा कडेन की तांच्यांनी ह्या विशयाचेर आयज आमचे कडेन उलोवप करचें। भारतीय जनता युवा मोर्चान आयोजित आयच्या निषेध कार्यक्रमात आमच्यामध्ये आमचे युवा मोर्चाचे अध्यक्ष तुषार केळकर उपस्थित सगळ्या युवा मोर्चाचे कार्यकर्ते तसेच मीडिया सगळ्यांचे स्वागत करतात। तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली की कालचे AI समिट जे भारतान ऑर्गनायज केल्ले जे आमच्या दिल्लीच्या भारत मंडपान जाल्ले म्हाका दिसता एक प्राऊड मुवमेंट असो आमच्या भारत देशाक की असो एक समिट जे आयज आमचे खुबशे यूथ आसा ते खंय तरी मॉडर्नायजेशनाचेर डिपेंडंट आसा, खंय तरी नवे इनोवेशनाचेर ते आपले फ्युचर पळयतात। तेंच्या खातीर एक बरें एक समिट जावन आसलें आणि ते खंय तरी आमचे भारत देशान ऑर्गनायज केल्ले आणि कितलेशेच भायले देश त्या हितून पार्टिसिपेट जाल्ले आणि अशा ह्या एका समिटाक खंय तरी काँग्रेसचे कांय तरी मोजकेच कार्यकर्ते एक 10 कार्यकर्ते ते शर्टलेस थंय येवन ते प्रोटेस्ट करतात तेजो निषेध करपाक लागून ही आयज आमी रॅली काडलेली आसा। आमी कठोर आमच्या उतरांनी ह्या हे जे तेंच्यांनी ते कृत्य केल्या तेजे आमी निषेध करता आणि जे तेंचे लिडर आसा राहुल गांधीजी हे आयज खंय तरी तुमी पळयल्यात की ते सगळ्या इलेक्शनां जाता तितल्या इलेक्शनाक ते फेल गेल्लेले आसा आणि तेंचे फ्रस्ट्रेशन आसा ते आमकां अशेच जे प्रोग्राम्स जे आमचे भारत देशाचे प्रायम मिनिस्टर ऑर्गनायज करता थंय दिसती पडटा। फाटल्या दिसांनी खुबशे अशे इव्हेंट जाल्ले जेन्ना तुमी पळयलें आसतलें की सर्जिकल स्ट्रायक आसा, आमचें ऑपरेशन सिंदूर आसा आनी कसलेंय कितें काम नरेंद्र मोदीची बरें जें काम करून हाडटा आमच्या देशा खातीर खंय तरी हे राहुल गांधी खंय तरी तेजेर निषेध करपाचेर खंय तरी तितून खो घालपाचें काम करीत आसा अशें राहुल गांधीचे आमी निषेध करता। आयज ते खऱ्यांनीच सत्ते भायर उरलेले आसा, तांकां सत्तेन येवपाची संदी खंय तरी ते सोदता आनी ते नाका जाल्लेली हे करता।
ते राहुल गांधीचे स्वप्न आहा ते केन्ना पूर्ण जावपाचें ना. फुडली 2050 जायसर भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसतलें. जे नरेंद्र मोदीजींचें जे विजन आसा की 1947 हो भारत देश आसा हो विकसीत जातलो, पॉवरफूल जी इकॉनॉमी आमची 5व्या पोझिशनाचेर आनी ती 4th पोझिशनाचेर पावलेली आसा. भारत देश आसा हो डेव्हलपमेंट करीत रावतलो आनी आमी अशेंच फुडें वयतले. आनी हे जे निशेध करता जे काँग्रेस कार्यकर्ते जे तरेन निशेध करता तेंचे हेच्या पयलीं खंय तरी भारतीय जनता पार्टीचे युवा कार्यकर्ते निशेध करताले. पूण काल फर्स्ट टायम अशें आमकां दिसती पडलें की थंयसरले जे जनरल पब्लीक जे प्रोग्राम अटेंड करूंक गेल्ले त्या लोकांनी तांकां जे बेल्टांनी मारला पळय, म्हाका दिसता तांकां आयज रातची झेम पडोंक नासतली. ते तितूनच आसतले, ते दुखी नासतले. तर आयच्या ह्या प्रोग्रामा थ्रू हांव राहुल गांधीक सांगूंक सोदता की आमचे जे GMC आसा थंयसर ताका जर ट्रिटमेंट घेवपाचो आसा, म्हणजे तेजो दिमागी संतुलन असो हल्लोलो आसा आनी ताका जर बरो ट्रिटमेंट घेवपाचो आसा, आमचे गोवोरमेंटाचे खुबश्यो स्किमी आसा. आमी फ्री ट्रिटमेंट करून दितले ताका. तेणी येवन हांगा एडमीट जावचो आनी तेणी बेगींतले बेगीन बरो जावचो आनी हे जे दुर्बुद्धी तेच्या मनान येता पळय ते तेणी थांबोवचे. इतलेंच हांव 2 उतरां सोंपयता. थँक्यू. भारत माता की जय. वंदे मातरम. फुडल्या स्वातेर जनता पार्टीचा जय असो. फुडल्या स्वातेर हांव मागता आमचे युवा मोर्चाचे अध्यक्ष बाब तुषार केळकर हांच्या लागीं की तांच्यांनी ह्या आयच्या विशयाचेर उलोवप करचें. सगळ्यांक नमस्कार, गुड इवनिंग. आयज जो प्रोटेस्ट आमी हांगा ऑर्गनायज केला त्या आमच्या प्रोटेस्टामध्ये आमचे आदले अध्यक्ष समीर भाई, आदले जनरल सेक्रेटरी किरण आणि आताची नवनिर्वाचित पूर्ण टीम यांच्या मार्गदर्शन आणि यांच्या लिडरशिपी अंडर आम्ही हो आयज प्रोटेस्ट आमचे अध्यक्ष दामूभाई यांच्यानी आमकां थंय मार्गदर्शन करून आमी मार्च करून हांगा काँग्रेस भवना कडेन आयले. आणि प्रोटेस्ट काडपाचें कारण म्हणजे हो प्रोटेस्ट पयल्यान पयलीं हांव सगळ्या मिडिया आणि पूर्ण गोंयच्या युवा वर्गाक सांगपाक सोदता, हो प्रोटेस्ट हो काँग्रेस वर्सीस BJP न्ही. हो प्रोटेस्ट आसा हो नॅशनलिस्ट वर्सीस एंटी नॅशनलिस्टांचो आसा. हे पयल्यान पयलीं सगळ्या युवा वर्गान आमी हो जाण दवरपाक जाय. आमी भारतीय जनता पार्टी म्हणून कमळ घालून कदाचित हांगा आयला आसतले, कारण एका पॉलिटिकल पार्टीच्या लोकांनी काल जे इंटरनॅशनल समिटाक जो कृत्य केला ते इतले घाणेरडे कृत्य आसा. आमी भारतीय जनता पार्टी म्हणून सुद्धा 40 वर्सां ऑपोजिशनान आसले, पण केन्ना एंटी इंडिया फोर्सिसा वांगडा केन्ना उबे रावना. आमचे भारतीय जनता पार्टीचे खंयचेय लिडर आसतले, आमच्या मदीं आमचे टुरिजम मंत्री रोहन सरूय पावल्ले आसा. हांव तेंचें स्वागत करता हांगा. हांव चड वेळ घेयना. आयज हो जो प्रोटेस्ट आसा हो नॅशनलिस्ट वर्सीस एंटी नॅशनलिस्टांचो प्रोटेस्ट आसा. हो काँग्रेस वर्सीस BJP ना. कारण की काल जे युथ काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी AI इम्पॅक्ट समीट जो वर्ल्डान 2 कंट्री फ्रांस आणि इंडिया हे 2 कंट्री एक जावन पूर्ण जगा खातीर AIचे विजन दवरपा खातीर जे एक समीट सुरू केल्ले, जे पयले एडिशन फ्रांसाक पॅरीस जाल्ले आणि दुसरे एडिशन हे भारतान न्यू दिल्ली हांगा जाताले. थंय 20 देशांचे राष्ट्रपती आयिल्ले, कितलेशेच एम्बेसिडर्स आयिल्ले. त्या कार्यक्रमाक युवा वर्गाक एक नवी संधी आसली पूर्ण देशाच्या AI शिकपाची, AI मॉड्यूल शिकपाची, स्टार्टअप सुरू करपाचे. त्या समिटाक काँग्रेसच्या युथ काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी वचून शर्टलेस हो जो फोटो तुम्ही पळयता आसतलो हो पूर्ण मिडियाक हांव दाखयता. हे कशे काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी पूर्ण जगाचेर भारत देशाची नाव घाण करपाचें जे काम केला हे राहुल गांधीच्या नेतृत्वान हे जे काँग्रेसचे कार्यकर्ते आसा यांच्यानी हे काम केल्ले आसा. डेमोक्रेसी भितर प्रोटेस्ट करपाक सगळ्यांक रायट आसता, प्रोटेस्ट करपाक जागे आसता. तेंच्यांनी जंतर मंतर किंवा पार्लमेंटा भायर प्रोटेस्ट करपा आसलो, बट त्या समिटाच्या भितर घुसून इंटरनॅशनल गेस्टांच्या समोर भारत देशाचे नावाची घाण करपाचे काम हे राहुल गांधीचे कार्यकर्त्यांनी केला. आणि त्याच्या खातीर आमचे देशाचे युवा हे केन्नाच काँग्रेस पार्टीक आणि राहुल गांधीक माफ करचे ना. इतले वर्सां इलेक्शन हारपाचे जे फ्रस्ट्रेशन आसा, पयलीं EVM मशिनाचेर फोडले, मागीर वोटर लिस्टाचेर फोडले, मागीर वोटरांकूच फ्रॉड म्हणपाक लागलो. आणि आता नरेंद्र मोदीजीचे सक्सेस आणि भारत देशाची सक्सेस तांकां पळोवन वचो म्हणून इंटरनॅशनल समिटान घुसून लोकांक थंय मारपीट करपाचें काम तेंच्यांनी जे केला हे हांव गोंयच्या युवाच्या माध्यमांतल्यान आणि गोंयच्या युवांच्या तर्फे हांव हो जे निशेध करता. आणि हांव सगळ्या युवा वर्गांक गोंयच्या सांगूंक सोदता की हो प्रोटेस्ट न्ही, ही एनआरकी आशिल्ली. आणि ह्या एनआरकीचो येणाऱ्या काळान थंय दिल्लीन लोकांनी जे सामान्य लोक असले तांच्यांनी ताका बेल्टांनी मारला आणि तांकां थंयच्यान धांवडून घातला. बट आमकां येणाऱ्या काळान गोंयान आमकां
डेमोक्रेटिकली हांकां उत्तर दिवपाक जाय. येणाऱ्या काळात ज्यो निवडणुका जातल्यो तेन्ना चॉंग्रेसचे जे चरित्र आसा हे आमी चरित्र काढून दाखोवपाक जाय आणि अँटी नॅशनलिस्टांच्या विरुद्ध राहून आमी वोटिंग करपाक जाय. इतलेंच सांगता आनी म्हाजे 2 उतरां सोंपयता. हांव फुडें मागता आमचे टुरिझम मंत्री रोहन सर यांच्या कडेन की तेंच्यांनी 2 उतरां सांगता. भारत माता की जय वंदे मातरम भारतीय जनता पार्टीचा विजय असो. आम्ही सगळे आज जे जमल्या आमच्या बरोबर आमचे युवा अध्यक्ष तुषार केळकर, बाकीचे सगळे उपस्थित आमचे भारतीय जनता पार्टीचे युवा उपस्थित इलेक्टेड मेंबर्स, पत्रकार भाव आणि भयणीनो, म्हाका जर तुषारान आपले पूर्ण तरेन व्यक्त केला. एक वाटेन आमी भारतीय सदांच जेन्ना जग पळयता 2014 पयलीं आनी 2014 मागीर, जाल्यार आमी सगळे एग्री जाता की लोकांचे भारत देशा कडेन पळोवपाची नजरिया चेंज जाल्ली आसा. आमी म्हणटा अतिथी देवो भव. लोकांक आमी जेन्ना येता ट्युरिस्टांक तेन्ना आमी तांकां गॉड म्हणटात आनी त्या प्रमाणे आमी तांची सेवा करपाक वतात. आज विकसीत भारत जे नारो घेवन ते विजन घेवन आमचे प्रधानमंत्री फुडें सरल्या, ते विकसीत भारताचे 4 खांब्याचेर युवा जावं, महिला जावं, गरीब कल्याण जावं, नाल्यार कृषी जावं, ह्या विचारधारान आमचो देश फुडें प्रगती करीत आसा. आणि प्रगती करता आसतना ज्या तरेन एक इश्यू आमकां ऑपॉर्च्युनिटीज मेळटा, प्लेसमेंट ऑल्सो इज बींग डन इन दीस पर्टिक्युलर मॅनर. एक आज युवांक फुडें दिशा मेळची, टॅक्नॉलॉजी नुसार आमी बरे तातूंत आसचे, हे विचारधारा धरून प्रधानमंत्री 3 गजाल्यो आमकां सामको लागीं: ट्रेड, टॅक्नॉलॉजी आनी टुरिझम. आनी टॅक्नॉलॉजीच्या आदारात आज पूर्ण जग गोंया इंडियेक पळयता. इंडियेक भारताक पळयता आसतना AI समीट जशें तुषारान सांगलें, 3री खेप जेन्ना जाले तेन्ना आमी भारत देश हांगा दिल्लीत जाले. इट इज अ मोमेंट ऑफ प्रायड फॉर अस, वेर वी वर लुकिंग एट कोलॅबोरेशन, वी वर लुकिंग एट इनोव्हेशन, वी वर लुकिंग एट पार्टनरशिप्स. जवळ जवळ 90 कंट्रीजचे CEOs, देशाचे प्रेसिडेंट्स, ओवरऑल डिप्लोमॅसी हाऊ इट इज थ्रू आउट द वर्ल्ड, यू कूड सी इट इन दिल्ली. आय वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ द AI समीट. आनी ताज्या खातीर आमचे तरुण पिढी इनोव्हेशनाच्या माध्यमांतल्यान कितले फुडें पावल्या तर थंय दिश्टी पडटाले. It was a summit of the country. It was not a summit of one individual. It was a summit of the youth. It was a summit for the future of the youth. आणि एक वाटेन हे जेन्ना समीट चलताले तेन्ना सगळे देश पळोवन ताळयो मारताले, बरोबर कोलॅबोरेट करताले, MOU सायन जाताले. States like us went over there and we also said what opportunities we can get in as far as Goa is concerned. ह्या टायमार जेन्ना फ्रांस आणि इंडियेचे कोलॅबोरेटिव्ह आणि डिप्लोमॅटिक टायज चालू आसा, काँग्रेस सारकेली पार्टी थोडे युवा जांकां तांणी दिशाभूल करून उडयल्या ते थंय वता आनी बानियन घालून थंय बोवाळ मारपाक सुरू करतात. काँग्रेसीन बानियन घालपाचें दुकान ओपन केलां जाल्यार म्हाका खबर ना, पूण समज काँग्रेसान बानियन विकपाचें दुकान सुद्दां केलां, दॅट वॉज नॉट द फोरम. AI समीट वॉज व्हेरी क्लियर ऑन टॅक्नॉलॉजी. तुका तुजे विशय मांडपा जाय जाल्यार फोरम आसता. इफ यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट एग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट, इट इज विदीन अस. It is with us to talk to each other and sort out these issues. It is not for a forum like that to social media घे आणि थंय वच आणि बानियन घाल आणि जाय ते उलय म्हणून. आणि AI समीट हे तांकां एखादी कळचें ना, कित्याक ज्या लोकांक इंटेलिजन्स ना तांणी त्या हाचो एक्चुअली वापर करपाक जाय आशिल्लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स तरी घेवन. कित्याक जेन्ना काँग्रेस हॅज लॉस्ट द पार्ट ऑफ अंडरस्टँडिंग वॉट इज देअर फॉर देम, देन दे शुड use this summit to get some knowledge. They used it the other way. आणि एक वाटेन जेन्ना आमी डिप्लोमॅसी म्हणटा, एक वाटेन आमी टायअप्स म्हणटा, एक वाटेन आमी देश फुडें व्हरपाक म्हणटा, त्या टायमार खंयच्याच पार्टीन कसलेय विशय आसूं इंटरनॅशनल फोरमाचेर केन्नाच करूंक जायना, कित्याक इट इज अ ग्लोबल स्टेज फॉर द कंट्री. इट इज नॉट अ स्टेज फॉर अ इंडिविज्युअल टू कम एंड गो. राहुल गांधी स्वता दिशाभूल जाला, स्वता अक्कल सोडल्या, स्वता खबर ना कितें करपाचें तें. काँग्रेस हॅज लॉस्ट अ प्लॅन, and त्या प्लॅन which has no thought,
which cannot think for its future, cannot have plans for its future, but only do advertising of banyans and chaddis is what they did on that day. I thoroughly, we all here standing here, condemn this particular act. We condemn this act. हो act condemn करता असताना हांव मागता की सगळे जितले पार्टी आसा, सगळ्यो देशाच्यो पार्टी आसा, आमचे भितर एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट आसूंक शकता. उलोवया, वाद विवाद करूया, चर्चा करूया आणि सोल्युशन काढूया, ना की इंटरनॅशनल स्टेज वापरून देशाचे नाव सिक्युरिटी मागता. And when we go on a stage like this, on an international stage, it is time for us to be showcasing what India is globally. आणि असे समिट थोड्याच कंट्रीक मेळटा काय आमच्या प्रधानमंत्री खातीर जे आमच्या कंट्रीक मेळे ताजो अभिमान आसून आमी फुडें वता आसतना विकसीत भारत घडयता आसतना ताजो मॅक्झिमम फायदो घेवंक जाय आशिल्लो. हाज्या फुडें हे जेन्ना आमी काँग्रेसाचे कारनामे जे केल्ले आसा पूर्ण तरेन कंडेम करता. बांद्याना विकपा जाय, पालिका बाजारांत वचा आनी विका, ना की हांगा येवन करात, हे तांकां उलो मारता. आणि सगळे जण युनायटेडली आमी वी आर विथ आवर प्रायम मिनिस्टर फॉर टॉकिंग अबाउट विकसित भारत, and we will ensure that summits like this give positive dividends to our youth who are looking for opportunities, and we will take them ahead and be a part of Vikasit Bharat 2047. नरेंद्र मोदी जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. डॉक्टर प्रमोद सावंत तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. रोहन सर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. राहुल गांधी इज हेडिंग द काँग्रेस पार्टी आणि त्याची ती यूथ विंग आसा, यूथ काँग्रेस म्हणून त्यांचे कार्यकर्ते असले. राहुल गांधी वांगडा कितलेशेच फोटोय आसा. त्यांच्यानी सांगला की इट वॉज अ प्लॅन्ड प्रोटेस्ट. तुम्ही संस्काराचे उलयता, तुम्ही संस्कारी पार्टी म्हणून उलयता, संस्कारी पार्टी म्हणून उलयता जेन्ना आतां युथाक तुमी कितें देख दिता, ज्या पद्दतीन की चलये भुरगे जोतें घेवन हांगसर ऑपोजिशन लिडराचे इमेजीक हें करतात, कशें? कारण ते कृत्यच तेजी इतले घाण आसा की खंयच्याय चलयेक आसूं, खंयच्याय चल्याक आसूं हो राग येतलोच. इंटरनॅशनल फोरमाचेर वचून आपली राजकीय पोळी भाजपाचें काम जे राहुल गांधीन केलां, त्याच्या जागीर जर तो पार्लमेंटान जेन्ना पार्लमेंट आसता तेन्ना तो थायलंड वता, तेन्ना पार्लमेंटान येवन जर ते उलयत आनी विशय जर सोडयत जाल्यार बरें जातलें, ना की इंटरनॅशनल फोरमाचेर येवन भारताचें नांव घाणतात. प्रोटेस्ट करपाक फोरम आसा म्हणून सांगला तुमी. हांगासर जंतर मंतर वचपाक जातालें. जे दिसा चिमलका प्रोटेस्ट करताले तेन्ना आझाद मैदानाचेर येवपाक आशिल्ले तेन्ना रोहन बाबा हांव ताका विचारलो, एक ना हांव ताका विचारून सांगलो तेन्ना हांगसर सरकारान ते सेक्शन लावन कलेक्टरान ते प्रोटेस्ट हाडयलो आणि तुमचे अध्यक्ष राष्ट्रीय जे मोठ्या प्रमाणात ढोलताचे बँड बाजे लावन मायक लावन तेन्ना तुम्ही लोकल इश्यूज जे सध्या घेता, आज आम्ही पूर्ण तरेन AI सबमिट लेट मी कंप्लीट. तुवें प्रश्न विचारलो, आता म्हाका उत्तर दिवंक दी. ते विचारले न्ही, तुका आनी कितें जाय जाल्यार वेगळो फोरम घेवया. लेट अस नॉट डायवर्ट दॅट टॉपिक. द यूथ आर टुडे एनरेज, युथांक दुखलां आणि युथाची जे दुखणें आसा ते हे दे हॅव द रायट टू डिसएग्री अँड दे हॅव द रायट ऑफ देअर ओपिनियन्स अँड दॅट इज देअर ओपिनियन टुडे. एक मिनिट, तुझे विषय जे वेगळे कितें आसा, वेगळे न्ही, तुमी आतां लोकल कितें युनी विचारलें ते म्हाका दिसता वी आर मुवींग अवे फ्रॉम द टॉपिक. आय वूड रिक्वेस्ट यू रादर हे टॉपिक जो इम्पॉर्टंट आसा देशा खातीर, जो ग्लोबल स्टेजीर केला, ताज्या मागीर खंयचेय टॉपिक खंयच फुडें लागना. दीस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट टॉपिक फॉर द कंट्री एट अ इंटरनॅशनल स्टेज. तुमचे कसलेय विषय आसात, पत्रकार भावांक एक रिक्वेस्ट आसा ते मागीर विचारुया. हे तांचे पयले विचारधारा आसा, जी विचार केल्या ती तुम्ही डायवर्ट करपाचो प्रश्न करता. सायडीक सरा, सायडीक सरा, सायडीक सरा, सायडीक सरा. भारतीय जनता पार्टीचा मुर्दाबाद मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद. भारतीय जनता पार्टीचा मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद.
गली गली में शोर है, राहुल गांधी चोर है, गली गली में शोर है। राहुल गांधी चोर है। शर्म करो, शर्म करो, कांग्रेस पार्टी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। कांग्रेस पार्टी शर्म करो, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, अरे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, Shirtless, brainless. कांग्रेस पार्टी शेमलेस, Shirtless, brainless. कांग्रेस पार्टी शेमलेस, दीप का पत्ता करवा है. राहुल गांधी बड़वा है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। माता की माता की जय, मातरम, मातरम। अपोजिशन नहीं, फ्रस्ट्रेशन है, देश की दुश्मन है। अपोजिशन नहीं, फ्रस्ट्रेशन है, देश की दुश्मन है। अपोजिशन नहीं। अरे सिलेंडर